या बाजिलिकांत कारकळ वारडे मट्टरसलच्या कारकळच्या वारड्याच्या कलाकारांतावन प्रदर्शन सादर जावचे अपूर्वचे कुर्सा वाटेक तुमकां बरो येवकार मागता। आज आमचे संगत हांगासर आसात आमच्या वारड्याचे विगारवार भोवमानादीक फावल बाप आमच्या ह्या कार्याक आज हजर आसात, तांकां स्वागत करता। आयची कुर्सावट सोलोनोरच्या बसरीकट्टे चिकमंगळूर धर्म प्रांत हांगासर फिरगज याजाक मानादीक वा मार्सेल पिंटो तांकां येवकार मागता। वारड्याचे याजाक हांगासर आसात आनी तांकांय आनी तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता। वाटेर आमी वेताना तेवशीन क्रिस्तांवांचे बावट्यांनी आसात, खंयच्याकी आमी आपुडचे न्हय, खंयच्याच रितीन तांच्या बावडताक धर्माक आडखळ येनाशें आमी आमचो कितें धर्म आसा, आमची मौल्यां कितें आसात, आमची वांजेलाची सुत्रां कितें आसा ती पाळून म्हणले बरी शांती समाधानान हो पुरशांव आमी काडचो सो आदार मागता। आमच्या फिरगेजी आमच्या वारड्याचो विगारवार भोवमानादीक पावल रेगो बाप। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सोम्या जेजू आज रामाचो वयतार तुका जेरुसलेमांत होसाना दाविदाच्या पुता म्हणल्या उद्गारा सोमें स्वागत केल्लो आनी ह्या बागी दिसा हांगासर आमी ही कुर्साची वाट तूं चलल्ली वाट सोमकोंक आमी आयती आसा। हें आयोजन केल्ल्या फादर आल्बानाचेर हांगासरच्या याजकांचेर सर्व कलाकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल, आमकांय तुजें बेसांव दी। ह्या कुर्साच्या वाटेच्या भक्तीपणा मारिफात तुजो पाशांव आमी नियाळोवंक आनी आमच्या जिणयेक लक्ती करूंक आनी तुज्या आपाशांवांतावन तूं चल्लेली कुर्साची वाट आमी समकत आसतना आमकांय जाय जालो तुजो आदार। पवित्र आत्म्याचे बोळ आमकां लाभय, आमकां आशिर्वादीत कर आनी बऱ्या भलायकेन आमकां सांबाळ। सो जी येताय न्हू रास करताय ससनाच्या ससनाक मोरी माय आमची पैंडाराची गियात माय तिच्या मुखेलपणार आनी हांगाच्या पात्रोनाच्या सांलोरेसाच्या मुखेलपणार सवची कुर्सवाट अपूर्बेन जावच्याक तिची मजत आमी मागया नमान मोरी कृपेन भरलेले। सो मी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुश्चे जेजू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक भगवंती मोरये गिया सैबिणी भगवंत लोरेसा सोमेश देवाच्या बडव्यानो सोमेश देवाच्या रक्त साक्षानो सोमेश देवाच्या मडतिरानो सोमेश देवाच्या बाळकानो सर्वेस पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर ह्या कार्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन। पास्क परबेचो आदलो दिसतो सूर्यो बुडताना परब आराम जाता। देवळांत पास्काच्या शेळयेचें बलिदान प्रधान याजक भेटयता। इस्रायलाच्या परजेक परव्याच्या आनी इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटका दिल्ल्या सर्वेस्पराक उपकारी मनान बली अर्पूंक प्रधान याजक बलयेची तयाराय करून आसुल्लो वेळ तो। पूण बली अर्पूंच्या 20 वरां आदी आपूण मेसिया देवाचो पूत म्हणच्या त्या गलिलिया प्रांत्यांत भोंवन आशिल्ल्या नाजरेताच्या जेजूक कशेंय संवसारांतावन नंस करूंक प्रधान याजक आनी जुदेवांचे मुखेली सकल्ले। खंयच्याय रितीचे घोर द्वंद्व घडीत हे
पहिले संसाराची सोडवण करूंक आयलेल्या क्रिस्ताची बली उपरांत सर्वेस्पराक अर्घ बली आमचे जिविती असल्यास द्वंद्वांत भरिल्ले एका कुशीन देव बाबार्थ पवित्र सभा नैतिक मौल्या अन्य एका कुशीन संसार दळबार आशा संसारी चिंताप मान हुद्दो इत्यादी एका खातीर अन्य एकाची बली भेटोवंक आसा विंसवण करूंक आसा ह्या वेळार आराम जाता जिविताची कुर्सावाट मुखार वेसो सोमी वाट दाखयतना आमी ताच्या फाटल्यान सोम्या संगी जिणये कुरीस घेवन सोमकोया मोगाळा जेजू तुझ्या संगी म्हजो कुरीस घेवन जिविताची कुर्साची वाट चलोवंक म्हाका तूं आदार दी. जेजूक मोरणाचें फर्माण दिता. पिलाता मुखार जेजू उबो जाला. निरापराधी तरी एका अपराध्या बरी. गेसेमनी मोळ्यान ताका धरलेल्या उपरांत ताका एका मनशा बरी जुदेव मुखेल्यांनी लेखूंक ना. एका कायद्या बरी ताका लेखलो. जेरबदाचे मार ताका दिले. कुडीच्या दुखीन आनी मोतीच्या बेजारायेन भरलेल्या जेजू पिलात सवाल करता. तूं सुदैवाचो रायवे? जेजू जाप दिता. ते तूंच म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आनी मतबऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादीन जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुझे विरोध कितें सकट ते सांगतात ते तुका आयकना? त्या वेळार बारबस नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात विचारी लागलो, हांवें
कोणाक सोडून दिवचे म्हणून तुमची खुशी बाराबासाक या क्रिस्त म्हणतात त्या जेजू क्रिस्त म्हणतात त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारले पिलातान ताणी सुमेस्तानी जाप दिली ताका कुसार मार, ताका कुसार मार. पूण पिलातान विचारले कित्याक कितें चूक ताणें केल्या पूण ते आणखी व्हडल्या थाळ्यात उपराठो बोबोमान म्हणाले ताका कुसार मार, ताका कुसार मार. तवळ पिलात आपणाचे आनी कांयच जाला ना बदलाक गडबडच घडता म्हूण समजलो देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो ह्या निरपराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय तुमीच तें पळोवन घेया आनी लोक म्हणालो ताचे रगत पडो आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर. आई मोरची म्हाका तूं हें कितें दिताय तुका हांवें केल्ल्या बरेपणाक हें तुवें म्हाका फाटीं दिवचें गी विचारता सुमी सुमेस्तांक बरें करीत गेल्ल्या सोम्यान जेजूक लोकांच्या मुखेल्यान लाभल्लें इनाम कितें मोर्गनाचें फरमाण पिलाता मुखार रावुल्ल्या जेजूक आमच्या सुडवणदाराक वंदन कर म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सावरवीं सडलाय सगळो संवसार. मोगाच्यानो हें दृश्य आमी पळयलें म्हजो आनी तुमचो जेजू अपराध्यां बरी ताणें कितेंच सूख करिनासतना म्हज्या आनी तुमच्या चडवणे खातीर कश्टलो दोगदलो आनी ताचें रगत ताणें वारयलें देखून ह्या घडये आमी आमच्या पातकांची दूख धरया पेल्यांनी आमकां अपराधी केल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबाचें नांव पाड जाल्ल्या वेळार आमचे विरोध नाना तरांच्यो खबरो केल्ल्या वेळार आमच्या वडिलांनी ल्हानांनी निंदा केल्ल्या वेळार खंडीत जावन असलो अनुभव म्हाका आनी तुमकां जाला निरपराध्यांक हांवें आनी तुमी फकत आमच्या उतरां मरिफात करण्या मरिफात असली शिक्षा दिल्या सोम्या जेजू हेरांचेर आनी तिचो आरोप आमी करिना जावंक सत नीत उखलून धरूंक हेरांचे जिणयेंत आमी कुरीस जायनासतना हेरांच्या जिणयेचे कुरीस आमी जड करिनासतना आमच्या जिवितांत आमी कुर्साक मान करणं आमच्या जिविताचे कुरीस धैर्यान आनी सक्तीन वळोवंक आमकां सकत दी जेजू सोमिया काकोळ तूं आमची कर सोम्या काकोळ आमची कर.
terceira estação, Jesus por estetar. ताणी ताचेर एक रक्तांबर शेळो घालो आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकाक दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकाठी दिली आनी ताचे मुखल्यान दिंब्यांनी पडोवन ताची केळकुलां करून ते म्हणूंक लागले, नामान सुदैवांच्या राया, नामान सुदैवांच्या राया, नामान सुदैवांच्या राया. हा 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 हा. आनी ताचेर ते तिपी उडयताले आनी ताच्या हातांतली बेटकाडी घालून ताच्या मस्तकाक मारताले. शेकी ताचो केपडो करून जातस रक्तांबर शेळो तांणी काडलो आनी ताच्या कांदर तांणी खुरीस दिलो आनी ते ताका खुर्सार मारूंक व्हरून गेले. जुदेव समाधींत अपराध्यांक दिवची कठीण शिक्षा खंयची, नालिशाची मरण. असली शिक्षा बघूंक तयार रावल्ल्या आमच्या सोडवंदरा वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. आमी हर एका दिसा आमी करच्या पातकांत मरे फाते आमी जेजूको कुर्साचें वजन चड आनी चड करते आसो. सोम्या बरी याजक सेवक आनी प्रवादी जावन ह्या समाजींत जिवंक आमकां एक जबाबदारी आसा. याजक जावन पेल्याक देवा सरशी आपोवन व्हरचें, सेवक जावन पेल्यांची दुखां पुसचीं, पेल्याचो मोग करचो आनी प्रवादी जावन संवसारार सत आनी नीत उखलून धरून जिवंक आमकां जेजू आपोवणें दिता. सोम्या जेजू आमच्या पातकांचें वजें हो कुरीस तुज्या कांदार घेवन आमच्या पातकां वजन हळू केल्ल्या खातीर उपकारी मनाची जावन हेरांच्या कांदा वयले कुर्सा वजन हळू करूंक सदां मिनत काडता. जेजू आमकां तुज्या दैवीक बळान भर. सोम्या काकूड तूं आमची कर. Pire
निमाण्या ब्रेस्तारा म्हणजे कालच्या सांजेच्या पास्काच्या जेवणा उपरांत जेजून कितेंच खावना, कितेंच ताका पिवंक दिवना, दिलो ताका एक कुरीस मात्र. कुरीस व्हावून नित्राणी जाल्लो जेजू चिंता. म्हजी कूड थकल्या, पोटांत कितेंच ना, उदक नासता गळो म्हजो सुकला. जेरपदांचे मार आनी ते मारतना जाल्ले घाई आनी त्या घायांत तावन वाळिल्लें रगत. हा बाबा, म्हजी कूड अस्कत जाल्या, ती सलवता. हो खुरीस वोवंकू म्हाका तांकाना बाबा. दोळे म्हजे गैरे गैरे जाल्ले बरी जाता. हा लोकाची बोब म्हाका आयकता, तरी मुखार कोण आसा तें दिसना. दोळ्यांक काळोख आयिल्ले बरी जाता. बापा 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 म्हज्या बापा. मनशांनी दिल्लो कुरीस जेजू कितें करता? ताका धरणीक शेवटिता. कुर्सा पोंदा पडुल्ल्या आमच्या सोम्याक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या भगवान कुसवे सोडलाय सगळो संसार. आमच्या जिविताक कुरीस आसात. आमच्या कुटुंबा जिणेची जबाबदारी आमकां अस्कत करतात आनी आमी पडता जावं पुरो. कुटुंबांत पतीचें बेबदेपण, पत्नीची पिडा, प्रायेक पावलेल्या दुयेक काजर, भुरग्यांचें शिकपाचो खर्च, घर बांदून काडलेलें रीण, उदक सुकल्लें बोरवेल, उदक नासता सुकल्लें तोट, कितल्यो त्यो पडण्यो आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक ना. कशें आमी जेजू बरी आमच्या जिवितांत असल्या पडण्या वेळार उठोवंक जाय आसली सकत आनी आशिर्वाद सोम्या लागीं आमी मागया. जेजू, आमच्या कोटेपणान तुका धरणीक शेवटिल्ल्या खातीर तुज्या बोक्सांनी मागता. आमी आदारच्या कोटेपणाक पाट करन तुजें वजन हळू करूंक आमकां कुमक कर. सोमिया काकुळत आमची कर. निंबो
चवथेंच दिसांव जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक पळयता. माय कितें पुता? मोरी तुवें गाब्रियल दुताक वही म्हणले आनी आज तुवें दिल्ली जाप हांव पोंताक पावयता. पुता, म्हज्या काळजाच्या अकलासा शिवाय, बापा लागीं करच्या विनाते शिवाय हेर कितेंच ना म्हजे लागीं तुका कुमोग करूंक. माय, म्हज्या माय, तुजो भावार्थ सांडी नाका. बापाची खुशी तुवें आनीकी जारी करूंक आसा. माय सलवो नाका, माय सलवो नाका, माय सलवो नाका. जायत पुता, तूंय धैर्य सांडी नाका. सर्वेस्पर तुजे सवय आसा. जेजूक आपले जिणेंत कश्ट वेळार चड बुजोण मेळिल्ली कोणा तावन आपलेच मोगाळ आवय तावन आपल्या आवय तावन बुजोण जोडून आसया जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बागेन तूं सर्वे सोडलाय सगळो संसार. मोगाचेनो मोरयेची दिश्ट जेजू थंय आनी जेजूची दिश्ट मोरये थंय. त्या दिश्टेंत कितलो मोगो आटापून आसा, कितलो हुस्को एकामेका ती दाखोवन आसात. आमच्या जिवितांत ते अशें घडलें नांगी. आमच्या कुटुंबांत आमची आवय बापय पती पतीन भुरगीं कुटुंबाची सैरीं सगळीं आमच्या कश्टा वेळार आमकां सांडून घालतास. कोणूच ना म्हणून आमकां बघता. मोगाचेनो एक आवय सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना, हांव तुजे संगी सदांच आसतलो म्हणून आमच्या जिविताच्या कश्ट अनवारा मध्ये आमकां धैर्य दिवचो आमचो जेजू आमचे संगी सदांच आसा. सोम्या जेजू आमचे जिवीत शाबीत आनी सोबीत राखोंक करूंक आमकां तुवें दिल्ल्या आवय मोगाळ आवय खातीर तुका आमी अर्गां भेटयता. आवयचे मार्गदर्शन कोटेपणाक पाडाव करूंक आनी सर्व आवयांनी तांच्या आवयपणाचे कायदे पाळून भुरग्यांक आपायांतले राखोंक आमच्या सर आवयांक जेजू तुजे कृपेचे बेसांव दी म्हणून मागया. सोम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काको तामची कर.
extensão. Sirena su Simão, Jesus Cristo como carta. Sirengar Simão, Alcindra Niru Hansovapay, नाडांत आपल्या शेताक वावराक गेल्लो ते वाटेन आपल्या घरा फाटी वेतलो शिपाई ताका धरतात ताची पोटली उडयतात आणि जेजूसो कुरिसो ताका बोळ करतात तो शिपायांक पळोवन भियान ना कुशीन जेजूच्या फाटल्यान कुरीस दोनी हातांनी उकुंदन ताका आदार दिता कुडीन अस्कस जाल्ल्या जेजूक देवाच्या पुताक कोणे कुरिसो कुमोक दिली सिरेन गांवच्या सिमावच्या आदारान सोमकोच्या जेजूक वंदून म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवान कुर्सावरवीं सोडलाय सगळो संवसार मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत हेरांक येल्लें कुमो करता वा इगर्जेंत येल्लें हांव कुमो करता काम करता म्हणटा आसतना आमकां लोक तुक लायता बांदून दिता वायट कोपरो करता तो पयशां खातीर ती पयशां खातीर माना खातीर नांवा खातीर करता म्हणटात पण म्हजो अंतस्करणाचो ताळो म्हाका कितें सांगता आज हांव एक गरजेवंतांक सिरेनाचो सिमांव आदार नातल्ल्यांक एक सिराणसो सिमांव जावंक हांवें कित्याक भियेजय हांवें खंडीत जावन भियेजय म्हणना म्हजें चिंतप एकच जायचें सोम्यान सांगलें बरें तुजो तुवें मोग केल्ल्या बरें तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणून तर मोगाच्यानो जिवितांत बरेंपण लाभल्ल्या वेळार कश्ट तेल्यांक भेटिल्ल्या वेळार घरांत आनी शेजारा निराशी जाल्ल्यांक पळयल्ल्या वेळार संघ संस्थांनी वावर करच्या वेळार आमी सिरेनाचो सिमावो जावंक पावता सोम्या जेजू कोटेपणाच्या जाळांत शिरकून आसलेल्यांक सिराणाचो सिमावो जावन तांच्या बांदपासांतावन तांकां भायर हाडूंक फुडें सरचें धैर्य आनी बळ आनी बरें मन आम्हा सोमेस्तांक फाव कर जेजू सोमिया काकुळत आमची कर सोम्या काकूत आमची कर
मोजलाना पावडा किते तुम्ही केले म्हाकाच तुम्ही केले मोजलाना पावडा किते तुम्ही केले म्हाकाच तुम्ही केले का जेसूचे मुकामोळ पुसता वेरोनिका जेजूक पळयता आनी आकलासता. ह्या नजरेताच्या जेजूक हांवें पळयला ताची शिकवण आयकोंक गेल्ल्या म्हाका उंड्या मसलेन ताणें दादोशी केलां. कितल्या जाणांक पिडेंतलें ताणें बरें केलां. देवा म्हज्या ताच्या खांद्यार कुरीस ताका वाट दिसना दिसता. आळे ताच्या मुखा मळार रगत घाम धूळ. देवा म्हज्या कितें करचें कशें ताका कुमोक करचें. आपल्या वंटयेंतलो तुवालो काडटा जेजू जशी वेता ताचे मुकामोळ पुसता. जेजू तिका उतरोवन 2-3 मेटां मुखार वेता. तिका पाटींक घुंवन पळयता. ती घुंवन पळयता. कालुबुलो जाता. तुवालो धरणीर पडटा. विंचतना अजापता. तुवाल्यार जेजूचे मुखामोळ अजाप जावन लोकांक दाखयता. हेरांचे कश्ट पळोवन पयले मोवाळचें कोणें दादल्यान वा स्त्रियेन दोगांय आसतलीं. पूण जेजूच्या कुर्सा वेळार 4 फावटीं स्त्रियांचो उल्लेख केला. तांतली एकली वेरोनिका. तिच्या तुवाल्यान आपले मुखामोल पुसून आस्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मोगाच्यानो आज आमच्या मध्ये आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांत एक बरगोळ आयला नेंगे आनी तो बरगोळ जावन आसा मोगाचो बरगोळ. आनी मोग दिवंक वेरोनिका तसलें धैर्य आनी मन आम्हा सुमेस्तांक जाय मोगाच्यानो. आनी खंडीत जावन आज खंडीत जावन बरगोळ पडला त्या मोगाक आशेतात लोक. आनी एक वेरोनिका जावन आमी खंडीत जावन मोग वांटूंक मोग दिवंक आनी मोग बगूंक सुम्या लागीं आमी मागून घेवया. सुम्या जेजू विविध कारणांक लागून कश्टां संकश्टांक संपलेल्या जिवितांत आमी सुमेस्तांनी वेरोनिका जावंक आमकां तूं शिकय. सुम्या काकूळ तूं आमची कर.
तेसांव जेजू दुसरे पोवटींक खुर्सा पोंदा पडटा. जेजू 2 मिठां मुखार वेता, सर्गाक दीस लायता आनी चिंता. बापा, कितल्यो संगती तुवें दिसपट्ट्या म्हज्या मागण्या वेळार उगड्याप्यो केल्ल्योय. म्हजी मोत तुज्या चिंतपाचें भंडार जाल्लें. ओपारींनी काणयांनी तुजे विशीं कितलें हांवें लोकांक शिकयलें. आतां तीच म्हजी मोत काम करिना बापा, काम करिना. तातूं चिंता पळय एकच, तुवें म्हाका सांडलाय, तुवें म्हाका सांडलाय. काल राती तेंच चिंता पळय गेत्सेमनी मळ्यांत म्हाका आयिल्लें. देखून हांव रगत घामेलो, आतां परतें तेंच चिंता बापा. बापा, म्हजे वयली ही काल्स निवार, पूण म्हजी खुशी न्हय, म्हजी खुशी न्हय बगार, तुजी खुशी जावं बापा, तुजी खुशी जावं. देवाचेर अखंड बवर्त असलेले व्यक्तीक देवसराच्यो तळण्यो लागीं असतात. आपल्या बापाच्या कुशेक कल्तिमान गान कुरीस वोवूनच्या जेजू हसकतकाय चड जाली. तो परत पडलो. खुर्सा सांगाता उठून सोलोंक बेसाडच्या जेजूक वंदन म्हणया, आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान खुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. बोमगचनो अर्थ बरीत एक आचरण हे. जेजूचो पात्र केल्ल्या त्या दिपाकाचें तोंड एक पट्टी पळया. आमकां जेजूचो अनुभव तो दिता. ताचे संगी समकता तर इतलीं जाणां तांची काळजां खंडीत जावन जेजूक समर्पण ती आमकां जेजूची वाट जेजून आमकां केल्लें कितें म्हणून दाखयते आसात. एक पट्टी दिपाकाच्या तोंडार एक नदर घालया. खंडीत जावन तो पात्र करिना, तो पात्र जाला, तो जेजू जाला. आनी आमकां सोमेस्तांक ह्या परपळ्या गुड्याक तो आपण व्हरता आसतना खंडीत जावन जेजून चरयली वाट चरोवंक आमकां एक सोबीत सुंदर अवकाश ह्यो मोगाच्या भावा भयणीनो. गाम आमचो गळती आसा, वाट आमकां पुरासान दिता जाल्यार मुखार वचोंक जेजू आमकां सकत दिता न्हय गे. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, सोम्या जेजू कडेन आमी उलो मारया. आमी पडिल्ल्या वेळार, आमी हेरांक पडोवंक कारण जाल्ल्या वेळार सोम्या जेजू आमी खंडीत जावन उठून आमच्या जिविताची वाट तुवें दाखयल्या सता नितीन चलोवंक जाय असले कृपा आमकां तो फाव कर जेजू. सोम्या काकूळ तूं आमची कर. सम्या काकूळ आमची कर.
28 दिसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. जेजूक पुरीस घेवन समकोन मुखार वेताना ताका पळोवन विळप करच्यो स्त्रियो मुखार मेळटात. स्त्रियो जेजू कुशीक हात दाखयतात. भुरग्यांक जेजूक दाखयतात. हरतें पडोवन रडटात. जेजू म्हणटा, रडा नाकात म्हजी पुसूत. रडा तुमी तुमच्या भुरग्यां बाळां बसोत. तांकां उतरोवन तो मुखार वेता. कश्ट नश्टांत हर एक व्यक्ती हेरांतावन कितें आशेता? समाधानाची बुजवणेची 2 उतरां. पूण कुर्सा वाटे वेळार वेगळेंच घडलें. जेजू आपले कश्ट सोंसता आनी रडच्या स्त्रियांक बुजयता. रडतल्यांक बुजोवच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. भोवमोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या दोळ्यांत तावनो गळचीं दुखां आमी केदाळापणी साकोन पळयलां गे. जर आमी साकल्या जाल्यार तें मीठ जावन आसा. आनी खंडीत जावन एक मनीस रडता जाल्यार ताच्या काळजा मनांत तावनो मीठ भायर घालता म्हणटा आसतना कितें जाता? खंडीत जावन ताचें दूख मीठ जावन ह्या धरणीक पडटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, खंडीत जावन हेरांक दुखां गळोवचें तसले जिवेत म्हज्या आनी तुमचें जावचें नाका. हेरांच्या दोळ्यांत हांव मीठ जडोवचें, अन्यायपणाचें, अक्रमपणाचें, अनितपणाचें जिवेत म्हज्या आनी तुमचें नाका. त्या देखून सुमी जेजू सांगता, आज रडा म्हज्या पासत न्ही, पगार तुमच्या पासत, तुमच्या पातकां पासत. सुमया जेजू जिणेच्या कश्टा संकश्ट वेळारी हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करूंक, हेरांचो मोग सांगात कुमक उपकारी मनान उडास काडूंक, उपकारी मन आम सोमेस्त थंय रच जेजू. समया काकूळ तूं आमची कर. Tuzo mo
मोगान तूं आमकां पळयता सुटका सटकोंक तुला बयता सर्गा वाटांका दाखयता जेजू मोग तुजो 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 मोग नवे सेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. परत सुमी कुरीस खांद्यार घेऊन वाट चमकतना तशा मोतीन असली चिंतनान दोसतात. म्हज्या बापान म्हाका सांडला गी म्हज्या बापान म्हाका सोडला गी ना तर कित्याक असले वळवळे जोर्दानांत स्नान घेतना म्हज्या बापान प्रगट केलें हो म्हजो मोगाचो पूत ताबोर पर्वतार परत्यान पेद्रू जुवांव आनी जाकोबा मुखार प्रगट केलें हो म्हजो मोगाचो पूत अचरी करतना बापा लागीं मागलें आनी ताणें म्हाका दिलें देखून हांवें शिकयलें लोकांक आमचे बापा सर्गीच्या पूण आतां म्हज्या आत्म्यांत भोगता बापान म्हाका सांडला बापान म्हाका सांडला म्हणलें सवाल म्हाका दोसता हांव बापाचो पूत न्हय हांव बापाचो पूत न्हय कसली चिंतना ह्या दुखीच्या वेळार निराशेच्या वेळार म्हज्या आत्म्यांत सुखी धाड म्हाका तांकाना म्हाका बोळना म्हजो आत्मय कुडीक सहकार दिना बापा म्हाका तांकाना. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या कश्टांच्या मरणा वरवीं आमकां बाचावी लाभली. पूण ही बाचावी फावो जावंक तो कितलो कश्टालो. कलवारीच्या वाटेर कुर्साक पटलून 3 पावटी तो पडलो. म्हज्या मोगान बरोवन कोस्टोंच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ई सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. जेजू थंय त्या जुदेवांनी मुखेल्यांनी अधिकाऱ्यांनी देवपण लिपोवन असलें पळोवंक सकले नात. मनशापण मात्र पळयलें आनी तो तांकां एक खेळाची वस्त जालो. आनी आमच्या जिवितांत सबार पोटी आमच्या घरांत असल्या मांयक सुनो आनी सुनेक माय आनी भुरग्यांक आवय बापूय आनी आवय बापायक थोडे पोटी भुरगीं खेळाची वस्त जायनात गी. आमच्या सेर समारा आमच्या फिरगस कुटुंबांत खंडीत जावन आमी एकामेकांत देवाची रचनाक पळोवच्या बदलाक आमी खंडीत जावन सुकोन पडल्या आनी खंडीत जावन जेजूचें हें तिसरें आनी निमाणें पडणें आम्हा समेस्तांक जागवण दिता. आमी हेरांच्या पडण्याक कारण जावचें न्हय म्हणून. सोमी जेजू
आमी पडटना खंयसर आपूण सुकलो म्हणलें सोदना करूंक आमकां शिकय. पडल्या वेळार हेरांक दुर्सोवच्या बदलाक, हेरांची कोडी काडच्या बदलाक, हेरांक खंडन करच्या बदलाक परत परत उठून शाबीत आसची वाट सोमकोंक आमकां तूं कुमक कर जेसू. सोमिया काकूळ तूं आमची कर. सुमया काकूळ आमची कर. दावेस्त जावन जेजूक विणगो करतात. शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारच्या पयलें ताचें वयलें वस्त्र काडून ताका विणगो केलो. उपरांत ताचो दगलो तांणी घेतलो, जो वयर तावन सकल म्हणसर शिवण नासतना एकसारको विणल्लो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, वय वो दगलो भारी सुमित आसा न्ही रे. आमी तो पिंचो नाका, सोडती घालून पळया कोणाक वेता म्हूण जायत गे. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली, म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. सिपायांनी तशेंच केलें. आड वारलेलें फळ खावन आपले विणगे पोवन लिपोवंक आदां येवेन जाणवाय जोडली. पूण सगळ्या मनशाकुळाचेर
तांच्या पदका वरवीं विणगेपण आयलें. देवा मुखार विणगो जाल्ल्या मनशाचो मान दांपूक आयिल्ल्या जेजूक मनशान विणगो केलो. ह्या स्थितीर तरी म्हजो मोकडच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. मोगाच्यानो आमकां जेजू तेंचो सवाल घालता. तूं संवसारा मुखार विणगो रावंक तयार आसाय. तुजो मान म्हजें स्थान गौरव मर्याद क्रिस्तकाय हें सोडून जिवंक तुका तांकात देवाचेर भरवसून जिवच्या मनशांक हें सगळें साध्य. गौरव मान मर्याद सर्व क्रिस्त थंय आनी क्रिस्ता सवें आमकां मेळटा. आनी ताच्या कुर्सांतय तर संवसारा मुखार आमी विणगी जावंक आनी त्या विणगी जावन आमी देवाची महिमा प्रगट करूंक आमकांच आमी तयार करया. सोमया जेजू आमच्या कोटेपणाद्वारे समाजा मुखार आमी विणगी जाता म्हणलें ज्ञान आमकां दया कर आनी ताचो विरोध झुजोवंक तुज्या सक्तीन आमकां बर. सोमया काकूळत आमची कर. इकरावें सेसांव जेजू कुर्सार किडयतात.
जेजूच्या रक्ताक तानेल्ल्या जुदेव मुखेल्यांची निमाणी आशा कितें जेजू कुर्सार मारची देखून एका अपराध्या बरी ताका खिडायलो पूण ह्या कुर्सातावन व्हडलें सासणीक जिवीत कुर्सार मारूंक आपले हात पाय आनी कूड ओपून दिल्ल्या जेजूक वंदन म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात कर सोम्या जेजू क्रिस्ता पहिलो आदाम रुखातावन फाताक करण देवाच्या कुशेक विरोध केलो दुसरो आदाम जेजू क्रिस्त बाबाच्या कुशेक कलती मान घालून त्या रुखातान जाल्लें पातक रुखातावनच धुवन काडूंक खालतो चलो विधेय जालो मनशाक लाभली कुर्सातावनच जैत सोम्याच्या गायांतावन वळलो हर एक तंब रगत आमकां आमच्या पातकांचे बक्षाने आनी सडवण दिवंक शकता आमी ह्या सोम्याच्या मिसावांत वांटेली जावया म्हज्या कुर्सा वरवीं मात्र म्हज्या भावा भयणीक हांव सुखां दिवंक शकतलो म्हणून जेजू आपणाकच ह्या कुर्सार आमकां भेटोवन दिता सोम्या जेजू आमकां वायट चिंतप उतरां आनी करण्यो लंगडाच्या खिळ्यावरनी मारेकार म्हणलें आमी समजशें कर आनी तुजो पाटलाव करतल्या आमी असल्या खिळ्यांनी एकामेका खिळायन अशें जिवंक आमा सोमेस्तांक कुमक कर सोमया काकूळ तमची कर जेजू कुर्सार प्राण करता जेजूची आवय मरी ताचे बहीण आवयची बहीण क्लोपसाची पोतेन मरी मागदलाची मरी आनी ताणें मोग केल्लो शिस जुवाव ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळे हो तुजो पूत उपरांत शिसाक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते गडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली
जेजू क्रिस्ताचें कळतेपण संपूर्ण जावन खंयसर परगट जालें. खुर्सार ताणें प्राण करतना खुर्सारून कळोवन म्हज्या पापया खातीर मोहन पावल्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. बापान दिल्लें काम सोम्या जेजून परिपूर्ण केलें आनी बापाक खालती मान बगयली. संपदलें म्हणजे देवाची खुशी खंडीत जावन एका बऱ्या बापायची आशा संपूर्ण केली. जेजूच्या कडवळातावन वाळलें रगत आनी उदक जावन आसा संकेत पवित्र सभेंत संस्कार ताणें घडलो. देखून जल्मातावन मरणा पर्यंत आमी संस्कार घेत आसतना जेजूचो आशिर्वाद घेवया. कोणाक सगळ्यांक साद जाता आमी इल्ले एक पाय म्हणी इल्लो दिंबे घालून आमच्या एक उद्देश खातीर ह्या परपळ्या गुड्याक 2 वरांची वाट आमी समकली. 2 वरांची वाट आमी समकल्या. एक पाय म्हणी या मातयेक आमी तेंकया. या मातयेचो स्वास, या मातयेचो उजवाड, या मातयेर आमच्या पुर्वजांनी केल्लो भावार्थ बरवसो आनी खंडीत जावन ही माती देवान आमकां दिल्ली जावन आसा. ह्या मातयेर आमचो विश्वास आमी आज परगडता. स्वामी जेजू खंडीत जावन आमचो स्वामी आमचे खातीर मरण पावला. आमचे खातीर ताचें जिवीतच आमकां समर्पण दिलां. तर आमकां कितें आमी आशेता आमी मागता या परपळ्या गुड्यार आमी इतले जण भावार्थान विश्वासान आमी आज आमच्या खुर्साच्या मुळांत मागणे करता. खंडीत जावन जेजू आमकां दिवंक सोना गे. संसाराच्या अनिश्चितावन, संसाराच्या असत्यतावन, संसाराच्या सर पिशेपणातावन सोम्यान खंडीत जावन जैत वेला आनी ताणें म्हणला संसाराक अकुरीस जावन आसा पिशेपणाचो संकेत आमकां क्रिस्तांवांक आमच्या सडवणेचो बाचावाचो संकेत. देखून आमचो जेजू ह्या खुर्सार मरण पावला. ह्या जाग्यार ताचें जिवीत आमकां ताणें खंडीत जावन बहिरंग दाखयला आनी सोम्यानच आज एक आसार हें केला. ह्या मातयेचो स्वास, ह्या मातयेचो उजवाड खंडीत जावन स्वामी जेजू आमकां दिवंक आशेता. तर सकड आमी आमच्या हात एक कडेन उबारून धरया. तणी आमचे हात उबारून धरया. आमचे पासत कुर्सार मेल्ल्या जेजूक, आमचे पासत कुर्सार मेल्ल्या जेजूक आमी सगळे आमी आक बोब मार म्हणया. जेजू आमी तुजो मोग करता. जेजू आमी तुजो मोग करता. जेजू आमी तुका वंदन करता. जेजू आमी तुका प्रणिपात करता. जेजू खंडीत जावन तुझे रगत आमच्या पातका, आमच्या गुलामपणांतले, आमच्या कश्टांतले, आमकां आनवरांतले, पिडे शिडेंतले, आमकां ह्या संवसारांत आनी प्रत्येक जावन आमकां येवच्या सर अडकळीतावण आमकां जैत व्हरूंक आनी खंडीत जावन आमच्या फिरगज विगारांत आनी आमच्या गवळीक मंडळींत आनी आमी खंडीत जावन भावार्थांत जियोंक. कोणाकच पाड आशे नासतना सगळ्या संवसाराक बरें आशेन मागून आनी शांतीन समाधानान बगसून जियोंक जेजू आमकां तूं खंडीत जावन आशिर्वादीत कर. आमेन. आमेन. उबी रावया. सोम्या काकूळ तूं आमची कर. तेरावें स्तेसांव
जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार. रक्तान बुडुल्ली कूड कुर्सावयली देवेतस तशीच मोरयेच्या हुस्क्यार दवरतात. सैंबा प्रमाणे आणि सडावत जावन तरणाटो पूत वा धूव आपल्या आवय बापायक मातयेक पायतात. पूण आवय बापायकच आपल्या तरणाट्या भुरग्यांची कूड मातयेक लावंक मेळात तवळ तांचे आकलास कोण समजत. असली स्थिती आता मोरयेची जाल्या. मोरयेच्या उस्क्यार विशय घेवच्या जेजूक वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. सोम्या जेजू, तुवें आपणायलेलें सासणीक जिवीत जोडच्याक आमी बरवशान राखून रावंक, आमी दिसपडटे संवसारी तेंते सावा विरोध झुजोंक तुज्या कृपे देण्यान आमकां बर. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ, ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ, ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ. ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಓ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ, ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ, ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ. ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಓ ಮಗಳೇ, ಓ ಮಗಳೇ. 14वें स्टेसांव जेजूची कूड निके भितर. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेचो एक ग्रेस्त मनीस जुझे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस. तो पिलाताचेर सिंगेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोडली जाय म्हणून पिलातान दिली. जुझेन ती देंवोवन नितळ साण्याच्या लुगड्यान गुठलायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण कटपाक वखण केल्ल्या नव्या पणांत हेरां संगी मेळोन ती दवरली. तेदाक मोरी, जुझे आनी हेर थंय हजर आसलीं. कोण पावल्या व्यक्तीची कूड निकोबोची घडी दुखांची, पूण चड क्रिस्तावांक ती भरोसाची. कारण मेल्ल्या मदें प्रथम जमिनी कशी जेजू निकेपिल्ली कूड पुना जिवान जाली. पुना जिविताचो भरोसो दिवच्या जेजू वंदन म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार.
सोम्या जेजू ससनाक तुझे संगी जियोंक मरणाचे आणि पोंडाची गडे नियाळून ससनाक पोंडांत उरणा जाऊच्याक आम्ही मातयेंत माती जाऊच्या पहिले खंडित जावन तुझ्या विश्वासांत बावरतांत आमची जिवीत आम्ही जोडूंक मिनात काडूंक तुझ्या पवित्रत्म्याच्या सक्तीन आमकां तूं बर सोमिया काकूड तुमची कर मोगाचेनो खुर्साची वाट संपली आसता आयच्या पाशावाचो शर्माव आमी आयकोंक आसता सगळ्यांनी तुमची मुखामळ एवशीन पाद्रा एवशीन आसा कोयराचे तेवशीन पळोवंक जाय आयच्या पाशावाचो शर्माव दिता मानदीक बाब मार्सल मेंडोन्सा फिरगज दियाजाक बसरे काटे मोठो शर्माव आसतलो ताच्या उपरांत खुर्साचें बेसांव आसतलें सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता आतां सबार सुंकागाराने पातके जेजूची शिकवण आयकोंक ताचें सरशी वेताले हे पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले ओ मनीस पातक्यांक घेता आणि तांचे सांगाता जेवंकी जेवता ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकन वसच जाल्यार बाकीचे नवय नोय अरण्यांत सोडनो सुकण गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळसर सोदून वचोचो ना तो मेळटास संतोषान ताका आपल्या खांदार घालना तो घरा हाडता आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोष पावा कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळा हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नासलेल्या नवाय नव नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो देवाचे उतारे क्रिस्तते म्हज्या बोमगाळ बाबा भयणीनो भुरग्यानो प्राजीत काळाचे 40 दीस हांगा आसल्या हर एकल्यांनी आमी थोडो दंडवण्यो कर्ण उपास कर्ण आमकां साध्य जाल्ल्या प्रमाणे पवित्र सभेच्या उलोवण्याक पाळो दिवन आमी जिवनो प्रयत्न केला आणि ते खंडीत
आज या 1.5-2 वरांच्या कुर्साच्या वाटेर तुम्ही समकत असताना खंडित जावन तुम्ही केल्ल्या त्यागा सॅक्रिफायसाचो रुजवात जावन आसा आणि आमच्या मध्ये हांव थंय कुरिसा वाट प्रारंभ करताना एक सरी सुमार 70 वर्सांच्या व्हडली मांयक हांवें पळयलें आणि त्या व्हडली मांयच्या पायांत वाणोणांत हांगा असल्या हर एकल्याच्या पायांत वाणो आसात आणि त्या व्हडली मांयच्या पायांत वाणोणांत आणि ती बोल्यांत जडकुटोन गुड्डावन कांयच नातले बरी उडोन हांगासर पावल्या आणि ती व्हडली मांयचो भावार्थ मोगाच्या भावा भयणीनो आणि त्या व्हडली मांय तसल्याचो भावार्थ आणि तुमच्या तसल्या आमच्या बऱ्या मनाचो भावार्थ आज 2020 आणि 2 इसवेंत या इगर्ज मातेत साबार तरांचे कष्ट संकष्ट आणि ते अन्याय आक्रमण जाल्यार आज पवित्र सभा हालण अशें आसा जाल्यार खंडित जावन ती तुमच्या तसल्या भावार्थी लोकांत हावन खंडित जावन आमच्या तसल्या याजकांत हावन न्हय आणि खंडित जावन फाटल्या 2 वर्सांनी आणि पुरो एप्रिलाच्या 20 आणि 1 तारखेर परत आमचे इगर्ज बंद पडता आसतना म्हाका एक 20 आणि 2 एकर तोट आसलें आणि हांवें कितेंच करूंक जावना इगर्ज बंद जाल्ली आणि हांव आमच्या लोकां परी कुलीचें काम केलें हांवें आणि त्या दाळा म्हाका कळ्ळें इगर्ज माता चलता लोकां मरिफात लोक नातल्यार इगर्ज नात लोक नातल्यार याजक नात लोक नातल्यार बिस्प नात कोणूच नात देखून आज हरते बोडोन सांग जाय मोगाच्या भावा भयणीनो इगर्ज मुता म्हळ्यार बातपा न्हय इगर्ज मुता म्हळ्यार इगर्ज आसचो पात्र्याप न्हय इगर्ज माता म्हळ्यार आमी बांदवली कटवाना न्हय इगर्ज माता म्हळ्यार आमी हांगा आसात न्हय गी गाम गळोवन कष्ट काडून या पूर्ण शेतांत या पूर्ण स्थळाक या मातयेचो श्वास घेवन आयल्यात न्हय गी इगर्ज माता म्हळ्यार तुमी मोगाच्या भावा भयणीनो आमी बांदली खंडित जावन बांदपा न्हय आमची इस्कोलां न्हय आणि कितेंच न्हय भावार्थ जावन आसा इगर्ज माता मोगाच्या भावा भयणीनो बाळे होंडोरांत सुमार एक 17 वर्सां आदीं हांव दियोकोण जावन तुमच्या प्रादिपा बरी आसतना अशंत कुर्सा वाट जाली भुरग्यांचे मीस तें आणि भुरग्यांचे मीस जाल्ल्याचे ल्हानसो एकलो भुरगो म्हाका वणवरून गेलो इगर्जेच्या भायर आणि म्हणालो ब्रदर जेजू कित्या आणखी कुर्सा रूम कळता जेजू कित्या आणखी कुर्सा रूम कळता सेमिनरीत हांव ब्रदर फ्रेश जावन आयला थियोलॉजी फिलॉसॉफी आणि कितें पुरा ताच्या जिबेर आसा ती फिलॉसॉफी थियोलॉजी त्या भुरग्याक कितेंच कळीत जावची ना हांवें भुरग्याक उखलून धरलो आणि एक उतार सांगलें जेजू तुजो मोग करता आणि हांव तुजो मोग करता म्हणून ताका एक हुम्मो दिलो मोगाच्या बाबा भयणीनो तर आज या परपळ्या गुड्यात सकला तुम्ही वेत असताना एक संदेश दिवंक हांव आशेता ल्हानसो मोठो संदेश तो जावन आसा जेजू म्हज्या आणि तुझ्या सोद्देर आसा गॉड इज इन सर्च ऑफ यू and me ದೇವರು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ देव म्हज्या आणि तुमच्या सोद्देर पडला मोगाच्या भावा भयणीनो आणि उत्पत्ती ग्रंथाचे 3रो अध्याय 19वी वळ सांगता रचणारानं रचनेक विचारलेल्या पहिलं सवाल जावन आसा खंयचे रचणारानं रचनेक विचारलेल्या पहिले सवाल आदाम तू खंय आसाय आदाम तू खंय आसाय आणि आदाम म्हळें बापा हांव लिपोवन रावला कित्या लिपोवन रावलाय हांव नाकडो आसा आमच्याच भाशेन विणगो म्हूण येता विणगो म्हणून हांव म्हणना नाकडो आसा म्हणाले तो हांव नाकडो आसा कोणे सांगले तुका नाकडो आसा म्हणून म्हाकाच सुस्ताले मोगाच्या म्हाकाच सुस्ताले जेजू देवा हांव नाकडो जाला कित्याक नाकडो जालाय कित्याक म्हूण सांगल्यार देवाच्या कुशेक विरोध केलाय देखून तो नाकडो जालाय मोगाच्या भावा भयणीनो खंडित जावन आज कितली कॉस्टली वरवेची मस्तायकी आमी घाल्यार
आमचं मान मात्र दांपयेत मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आमचं मान मात्र दांपयेत. आमच्या जिवा भितर एक नाकडेपण आमकां आसा. आणि जेजू आणि म्हाका आणि तुका या प्राचीन काळाच्या या वर्सा खंडित जावन सोदून आसा. तुझे आणि म्हजे नाकडेपण हांवें आनी तुवें दांपून कान घेवंक जाय, वस्त्र कान घेवन जायना. खंडित जावन भावार्थांत आणि बरवशांत म्हजे आनी तुमचे नाकडेपण हांवें आनी तुमी खंडित जावन तें खंडित जावन दांपून वचूंक आसा. आणि दुसरो सवाल जावन आसा, देवान विचारलें काय ना हें तुवें कितें केलें, हें तुवें कितें केलें. तुज्या भावाचे रगत आज कितें करता, अपराध केल्ल्या तुज्या अपराध अन्याया विरोध म्हाका बोब मारता म्हणून. तेच जेजून सांगला मोगाच्या भाव बहिणीन, तुझो तुवें मोग केल्या बरी तुज्या पेल्या सोयी तूं मोग कर म्हणून. आणि खंडित जावन देवाक आमी राजी जावचे जाल्यार हो पगपळ्या गुड्यार आज आमी इतली जाणां आसाव जाल्यार आमी खंडित जावन एका रुखार सोडल्या, एका रुखार एक जाकेव जावंक जेजू आज आशेता. आणि या गुड्यार असल्या रुखातावन म्हणजे जेजूक आमी पळोवंक आशेचे. आणि त्या सुंकाकार मातेव प्रमाणे त्या वेचीक पुतान त्या दुखाच्या कोंडांतान उठोन बापा सशीन हांव येता म्हणून ताणें खंडित जावन निश्चय केल्ल्या प्रमाणे आमी हर एकल्यानी वचूंक जाय मोगाच्या भाव बहिणीनो. तर जेजू म्हाका आनी तुका सोदते आसा. हांव आनी तुमी जेजूक मेळटा पर्यंत, हांव आनी तूं जेजूक आपणता पर्यंत, जेजूचो अनुभव हांव आनी तुमी खंडित जावन जोडता पर्यंत, खंडित जावन हे प्राचीन काळ आमच्या जिवितांत परिवर्तन करूंक खंडित जावन एक वाट जावन आसा. जर तर परिवर्तन आमी जायना जाल्यार जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे भाग घेवचे हक्क आमकां ना. जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत भाग गेल्यार हे एक संभ्रामीक आचरण जातलें. या कारकोळांत वा आमच्या फिरकेसांनी हर एका वर्साच्या प्रमाणे एक आचरण जातलें. एक आचरण जावंक नजो बागार जेजू म्हज्या आनी तुमच्या सोदनेर आसतना God is in search of you and me unless and until I and you meet the love of our Lord. The love of our Lord. त्या सोडवंदाराच्या मोगाक हांव आनी तुमी मेळटा पर्यंत खंडित जावन आमी कितें करतले, परत आनी परत त्या जेजूक आमी कुर्सार मारतले, परत आनी परत आमी जेजूक त्या चाटयेंत मारतले. देखून मोगाच्या भावा बहिणीनो, हांगा आसले सगळां दोळे आमचे दांपया, हात आमचे जोडया. या गुड्यार एक जाकेव जावंक, या गुड्यार एक वेचीक पूत जावंक, या गुड्यार आमी समेस्त इतली पुरासान बघून आमच्या जिवितांत इतलो घाम आमी घामेवन आमी आयले वाट खंडित जावन निर्फळ जायनजो. हांगा तावन आमी वता आसतना सोम्या जेजूच्या हातांक आमी शिरकोन पडचय. जेजूच्या कडवळाच्या त्या कडवळांतल्यान वाळिल्ल्या रगत आणि उदक संस्कार जावन आमी स्वीकार करता आसतना त्या संस्कारांत आमी खंडित जावन परिवर्तन जायजे मोगाच्या भावा बहिणीनो. तर माग्या सर्वेस्परा सोम्या जेजू, या तुझ्या पाशावांत आमी भाग घेतलो. भुरग्या बाळांनी हर एकल्यांनी आमचे पुरासान आमी लेखीन आसतना तुवें चलिल्ली वाट आमी चलोवन तुजो अनुभव आमी जोडलो आनी खंडित जावन हांव मार्सेल याजक जावन हांव चुकोन पडल्या वेळार तुज्या हातांक हांवें शिकोन पडोवंक, तुज्या हातांक हांवें आपणोवंक, तुज्या कडवळाक हांवें आपणोवंक हांव सांगतो मातसा बरी तुका पळोवंक अत्रेवंक न्हू सोम्या जेजू या पाशावाच्या दिसा. आणि परत जेजूचो पुनर्जीवनपण हांवें आचरता आसतना जेजू तुज्या पुनर्जीवनपणाचे हांवें भागीदार जावंक म्हाका आशिर्वादीत कर. आमच्या हात आमी उबारुया. सोम्या जेजूक सा पेद्रून सांगलें, सोम्या जेजू पळय हांव बुडते आसा, हांव बुडोन आसा आणि हात उबारून हांव सांगते आसा सोम्या बुडतलो मनीस हांव.
कष्टान संपडलेलो हांव पळय म्हजे हात हांव हांगा आसा म्हाका आपडो म्हाका सोदून आयलाय नेंगी म्हज्या खातीर जीव दिलाय नेंगी म्हज्या खातीर तूं आसाय नेंगी म्हजो देव तूं जावन म्हजो रक्षक तूं जावन म्हज्या जिविताच्या आकांतांत म्हज्या जिविताच्या कश्टांत म्हज्या जिविताच्या सर रितीच्या म्हज्या अन्याय आत्मानांत सोम्या जेजू तुका हांव उलो मारता हांव तुजी पटलाव करता आणि तुझ्या मरिये मायेची सांगात घेवन तुझी मरिये मायेची मजत घेवन आणि सर सता भक्तांची मजत घेवन आणि या पूर्ण तळार या करकोळ सालोरेसाची सर मजतां घेवन सोम्या जेजू म्हजें कुटुंब तुका मेळोवन दे म्हजी भुरगीं बाळां तुका मेळोवन दे संस्कारांत हांव मागण्यांत हांव मिसांत हांव पयस गेल्लो म्हजें कुटुंब संस्कार घेनासतना म्हजें कुटुंब इकडच बातेंत हांव पयस गेल्ल्या वेळार म्हजें उतर तुज्या देवा उतर आयकणातल्या वेळार सोम्या जेजू परत आनी परत तुका मेळोवंक तुका सोदून आयिल्ल्या म्हाका तुका मेळोवंक तूं म्हाका मेळोवंक म्हाका आशिर्वादीत कर आमेन आमेन आमेन. मुखाच्या भाव भयणीनो सुमार वाट सोमकून ह्या परपळ्या गुड्याक चारित्रीक जाग्याक आमी पावल्या तुमचो सोमेस्ताचो हांव उपकार बावडता खंडी जावन कुर्सारतावन बेसांव आमकां मेळटलें कुर्सारतावन जाणवाय आनी सकत आमकां मेळटलें बोळ आमकां मेळटलें आमच्या वायटा खोटेपणा पिडे विरात झुजोंक आमकां त्राण आनी सकत मेळटली. उपकार हांव बावडतां आयच्या ह्या पाशमाच्या ह्या कुर्सावाटेक कुर्सावाट सोलून मेल्ल्या आनी पाशमाचो शर्माव दिल्ल्या मानादीक बाप मार्सेल मेंडोन्सा फिरगज ह्या जाग बसरी कट्टे चिकमंगळूर धर्म प्रांत्य गांवांत ते बेलतांगडीचे हांगासर येवन आयचें कार्य सोलून मेलां तांचो हांव उपकार बावडतां देव बरें करूं म्हणटा. उपकार हांव बावडतां आमच्या कारकळ वालयाच्या कारकळ वारेड्याच्या सर्व कलाकारांक तुमी पळयलें अपूर्वयेन आमी वर्सा कुर्सावाट करतले पूण ह्या वर्सा इतिहासान पयले फावटी एक लायव्ह जिवी कुर्सावाट आमी हांगा केल्या. मस्त जाणांच्या मनान भोगलें काळजान दूख भोगलें मनान दूख भोगलें तर 2000 वर्सां आदीं जेजून चलली ती वाट भोगिल्ले कश्ट वाडलेले रगात खंडीत आमचेर आमच्या भुरग्यां बाळाचेर पडटले. हें कला केल्ल्या सर्वांक प्रत्येक तरान जेजूचें नटन केल्ल्या दिपक डिमेल्लो कारकळ टावन फिरगस ताचो आनी सर्व कलाकाराचो कोणाचेंय नांव काडून कुशीवर नासतना जेजूचे आशिर्वाद कुर्सातावन आशिर्वाद तांचेर हांव मागतां. कारकळ आमच्या आत्तूर आनी कारकळ सांगाता मेळोन हें कार्य केलां सर्व कलाकारांचो उपकार बावडतां देव बरें करूं म्हणटा. उपकार हांव बावडतां प्रत्येक तरान आमच्या फिरगजीच्या गौडीक मंडळीच्या सान्यांनी हें कार्य सादर केलां. जावंक पुरो पेंट दिवंक जावंक पुरो आज उदकाची वेवस्था जावंक पुरो हांगा कुरीस आनी बावटे घालूंक कोणाचेंय नांव कुशीवर ना पूण जेजूच्या मोगाक कुर्साच्या मोगाक तांणी केलां तांचेर हांव देवाचो आशिर्वाद मागतां. उपकार हांव मागतां फाटल्या दिसांत हांव आमच्या हिताचिंताक म्हूण आसात सान लोरेसाच्या बाजिलिकाच्या हिताचिंताक बऱ्या मनाचे फिरगज बरी जायचे बाजिलिका बरें जायचे आमचे सगळे म्हणून तांचे काळीज तांचें मन बऱ्या तें उगडन खंयच्याच फायद्याक नांवाक स्थानाक आशे नासतना देवाच्या नांवा खातीर ते काम करनासात आमच्याच फिरगजीचे हिताचिंताक तांचे वर्तो पाटी मोजावन आसा. देव तांचेर आनीक आशिर्वाद घालूं दी तांच्या वेपार वायवाटाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतना तांणीच तांच्या प्रोत्साहन तांच्या उमेदीन हें सगळें जालां. सगळ्यांक हांव प्रत्येक तरान कुर्सातावन दैवीक सकत तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. देव बरें करूं म्हणटा. आज हे टेम्पो गायन मंडळीक आज सगळे हे वचून दिला डीजे आमच्या नवीन लोबो हिरगन फिरगजीचो ताचोय उपकार बावडतां देव बरें करूं म्हणटा. उपकार हांव बावडतां आमच्या गायन मंडळीचो ब्रदर दियकॉन प्रदीप कार्डोजोच्या मुखेलपणान हांगासर हें गायन आज सादर केलां तांचोय हांव उपकार बावडतां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे उपाध्यक्ष सवे गौडीक मंडळीच्या सर्वांचो हांव उपकार बावडतां. कोणें कमेंट्री दिल्या कोणें एक्ट केलां कोणें कातोलीक सभा कारकळ वार्डो आमचो कारकळ वार्डाच्या कातोलीक सभेन व्हॉलंटियर स्वयंसेवक जावन स्वयं प्रेरीत जावन व्हरती सेवा दिल्या तांकांय कुर्सातावन देवाचे आशिर्वाद हांव मागतां. अशें सगळ्यांक देवाचे आशिर्वाद मागून तुमकां बरें मागतां. फुडल्या वर्साय हांगासर बरें जावंक मागतां. येवचे वर्स 2023 आमच्या ह्या कुर्साचे
हांगासर कुरीस प्रतिश्ठापन करणं 100 वर्सां जातात. तुम्ही जाणात हाची फाटली सगळी चारित्र्या आयल्यावर जावची घडिता. आमी हांगासर दिमी घाल मागला ह्या मातये खातीर. देव जाणा सगळें सत. त्याच सैतानाक कुर्सार जेजू सरकार सोडतना सैतान पाताळाक शेवटालो. आमी माग्यान तितलेंच सत जिखतले, खंडी जावन सत जिखतले. सता खातीर आमी वावुरया म्हूण सांगून आयल्या हर एका भक्तिकांक, फिरगजकारांक, ल्हानांक, व्हडांक, भुरग्यांक, युवा जणांक हांव बरें मागता, बरें फास्काचें फेस्त मागता. आतां परत येजका लागीं उपकार मागता. ह्या कुर्सांत हांव समेस्तांक आशिर्वाद दिवचे खातीर देवाचे आशिर्वाद घेवचे. आमची तकली आमी बगावया आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आम्हा समेस्तांक आपल्या आशिर्वादाने बरोवन दी. आमेन. निमाणें गीत. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊಘಲ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ आमकां मोरया आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत लोरेसा भगवंती मोरये भगवंत कुर्साचे कृपेन निवरांक आमचे देवा बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. समेस्तान बरी सांज मागता.